च्या अध्यक्षान जेन्ना हांगा येवन बाब निलेशाक इंडक्ट केल्लो आनी पक्षाची सुरवात हांगा केली त्या वेळार तुमी थंय हजर आशिल्ले मिडिया भाव त्या वेळार आमच्या अध्यक्षान क्लियर सांगिल्लें जे ते विधानसभेन भितर उलयतात ते विधानसभे भायर उलयतात जे मुर्मुगांव येवन ते उलयले ते म्हणजे सेईंग नो टू कोल. मुर्मुगांव गोवांतल्यान कोळशाक हद्दपार करून उडोवंक जाय कारण हो जो कोळशाचो इशू आसा इट इज नॉट ओन्ली इम्पॅक्टींग द constituency but impacting the entire taluka and surrounding talukas. Waran that coal particles wata it impacts the full health of the people. वेगवेगळ्या इशूंचेर जे मतदारसंघाचे तुमकां बाब निलेशान ब्रीफ केल्ले आसा. आतां आमचो माय ओनली फोकस इज टू बिल्ड द ऑर्गनायझेशन बींग द जनरल सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द पार्टी की प्रत्येक बुथाचेर हांगा आमची टीम उबी जातली फुडल्या एका म्हयन्या भितर आनी येणाऱ्या ऑगस्ट म्हयन्यान हांगा आमी एक व्हडलो मेळावो घेवपाचो एक संकल्पना दवरतात. प्रत्येक बुथार आमी विजय सरदेसायची नेमणूक जातली म्हणजे प्रत्येक जो आमचो वर्कर आसतलो प्रत्येक जो आमचो लिडर आसतलो प्रत्येक जो आमचो वॉलंटियर आसतलो ताका बाब आपूण स्वता विजय सरदेसाय म्हणून बुथार काम करचें पडटलें. बूथ जर जिखले जाल्यार मतदारसंघ आमी जिखतले. सो पक्ष संघटना वाडोवप not only in Murumogo constituency but in coming days you will see in other constituencies of the talukas also ki Goa forward holu पावल मुखार मारता and this all are everything is part of Operation Vijay which was declared by our president on his birthday. दुर्गादास बाब केन्ना आमी इलेक्शन उलयता 6 म्हयने उरल्या सो हाऊ डू यू लूक एट अलायन्स आतां काँग्रेसा बरोबर काँग्रेस आसा बीजेपी आसा सगळे सो वेदर पोजिशन ऑफ गोवा फॉरवर्ड विल इट बी इंडिपेंडंट अलायन्स कशें तुमी पळयतले? पळयात वी आर ऑलरेडी अ प्रिपोल ऑफ एलाय ऑफ द काँग्रेस. आमचे अलायन्स 27 इलेक्शन पर्यंत आसात आनी तांच्यांनी तांच्या अध्यक्षांनी पयर कन्फर्म केला की गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमचो अलायन्स. पूण ह्या निवडणुकी संदर्भात आमचे अजून उलोवपाची चर्चा जावं ना. पूण आमी पेपरांतल्यान वाचलां मिडिया सरकारांतल्यान वाचलां की तांच्या डेस्क इंचार्जान सांगलां की आमी कितें एक कमिटी नेमतले आमच्या अध्यक्षा कडेन उलोवपाक. 4-5 दीस पयलीं ती बातमी आयल्या. आमचे कडेन अजून तरी तांचे कोण कमिटीज एप्रोच जावना किंवा आमच्या अध्यक्षा कडेन कोण येवना. वेन इन टॉक स्टार्ट वी वील अपडेट मिडिया फ्रेंड्स अबाउट इट. पूण विथ दॅट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम बिल्डींग आवर ऑर्गनायझेशन. आमच्या पक्षाचें ऑर्गनायझेशन वाडपाक जाय पक्ष संघटना सगळे कडेन वाडपाक जाय. फाल्यां येदा कदाचित अलायन्स जाले किंवा सीट आमकां मेळ्ळो किंवा सीट आनी कोणाक गेलो जाल्यार काम करपाची ताक दोनूय सायडीन आसपाक जाय. सो संघटना उबी करप ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची जबाबदारी. आमी कितें एनजीओसनी किंवा सिवील सोसायटीनी वी हॅव टू गो टू द बूथ जिखल्यार आमी मतदारसंघ जिखतले आनी मतदारसंघ जिखल्यार 21 आयल्यार ऑपरेशन विजयाची सक्सेस जातले. सो सगळो भाग जो आसा इज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन विजय आनी जे मतदारसंघांनी आमी वचपाक जाय ते वतले आनी संघटना फुडले तुमकां कालूय पळयलां आसतलें कुडचड्या मतदारसंघात यंग वायब्रंट भुरगो दत्तराज सारको राऊत देसाय तरणाटो जो पब्लीक इश्यूज घेता जो फियरलेसली घेता हाणें पक्षान प्रवेश केल्लो आसा. सो तुमकां येणाऱ्या दिसांनूच दिसतलें फुडल्या आठवड्याक एवरी वीक देर इज अ जॉयनिंग इन गोवा फॉरवर्ड पार्टी टील इलेक्शन्स नाव ऑन. So in matter of the alliance, you are strengthening the party as 100% we are strengthening and it's our moral duty and we are bound to stay with the people of Murumogaon. कारण फाटले 3 वर्सां सुद्दां एसंब्लीच्या भितर किंवा एसंब्लीच्या भायर आमचे अध्यक्ष आदरणीय विजय सरदेसायान कोळशाचो इशू म्हणा किंवा बाकीचे इशू जे लागता इंडियन सरावंडींग हे वॉसफरली घेतले आसा. टायम एंड अगेन तुमी मिडिया भावांनी आमकां खुबदां इनपूट दिल्ले आसा वेगवेगळ्या इशूचेर. सोशल एक्टिविस्ट सारके शंकर पोलजी हाणें कितलेदां आमकां ते झाडां मारताले थंय सड्यार ते इशूज आमी म्हाका तुमकां याद जातले 0 आवराक आमी काडून ते बंद केल्ले. सो वेगवेगळे इशू आनी मुर्मुगांव इज क्लोज टू आवर प्रेसिडेंट्स हार्ट कारण कोल इशू इज अ मेजर इशू वीच इज एफेक्टींग द स्टेट. आमचो चीफ विजय सरदेसाय सर हो एसंब्लीन सुद्दां आमचे मुर्मुगांव जो कोळसाचो इशू आहा हो एसंब्लीन मांडपी आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष सर विजय सरदेसाय. सो तेंचे जे आमच्या खातीर जे लोकां खातीर जो लढो फूल तेंचे ते एक्चुली खंयसले फातोर्डा पूण तेंचो जो लढो आहा फूल गोंया खातीर आहा. आनी हो जेन्ना हांवें पयला नोटीस केला तेन्ना आमी खंय तरी मुरगांवच्या लोकांनी एक मनात विचार हाडलो की खरेंच मुरगांवचे इशू कोण काडटलो जाल्यार सर विजय सरदेसाय. आनी त्या रिजना खातीर आमी सगळे एक जाले आनी आमी चिंतले की बाबा हो जो इशू कोलाचो मेजर इशू जो आहा तो कोल इशू हो
पयलीं BJP गव्हर्मेंट आतां इतली वर्सां आहा तेंच्यांनी हो इशू केन्नाच सॉल्व करून पावोंक ना आनी लोकांच्या मायंडान आतां अशें घातलेलें आहा जाल्लेलें आहा की कोलाचो इशू कोण काडूंक शकना. सो पूण एक्चुअली कोलाचो इशू कसो काडपाचो आनी कसो काडटलो हे आमच्या अध्यक्षान ऑलरेडी आपल्या लास्ट प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगला आनी तेंच्यांनी एसएमसीन सुद्दां उलो मारलेलो आहा. पूण आनी ते आपूण जेन्ना ते आमचो अध्यक्ष जो आतां आमी ऑलरेडी आमच्या मनान आमी तांकां ऑलरेडी सीएम मानलेलो आहा आनी तेंच्यांनी प्लॅन केलेलो आहा की हो कोल कसो धांवडून घालतलो. जेन्ना आमी गोंयकार एक जाता सो तेन्ना हो कोळशाचो इशू धांवडूंक शकता हो आमच्या अध्यक्षान प्रॅक्टिकली कसो धांवडूंक शकता हें सांगलेलें आहा. आनी कोळसो धांवडलो म्हणून कोर्ट बंद जातलो अशें ना. तेजें अल्टरनेटीव कितें? कोल बंद केलो जाल्यार बाबा ती कंपनी चलपाक जाय, लोकांचे रोजगारूय चलपाक जाय, ते सुद्दां तेंच्यांनी प्लॅन केलेले आहा. बेश्टें इशू करूंक ना की बंद म्हणून बंद. सो तो एक आसा. सो सेकंड थिंग हांव सांगपाचें म्हणल्यार आमचे जे आमदार आमी आतां कित्याक कोला खातीर लोकांनी खूब एक्सपेक्टेशन्स केलेले लास्ट एसेंब्ली इलेक्शनाक चेंजीस घडोवया म्हणपा लागले आनी आमच्या आमदाराक जो लोकल आतां मुरगांवचो आमदार बाब संकल्प आमोणकराक जिखोवन हाडले. एक होप आसलो लोकां कडेन की बाबा हो खंय तरी कोल काडटलो कित्याक तो सगळ्या कडेन वयतलो, हात मारतलो, कोल दाखयतलो, आपूण कितें करतलो. पूण जसो तो जिखलो तसो तेज्या मनान येयलें की डेव्हलपमेंट तेज्या ज्या पार्टीन तो जिखला त्या पार्टीन डेव्हलपमेंट जावचें ना, डेव्हलपमेंट करपाक म्हणून तो दुसऱ्या पार्टीन रोखडोच धांवलो. हां, जो लास्ट 15 वर्सां हो BJP गव्हर्मेंट आमच्या मुरमुगांवान राज करता. कसो जो BJPचेच आमदार लास्ट 3 टर्म BJPचो जाता, 4थो टर्म तेंचो दा. सो ते फेल जालेले जो मुद्दो, जो मेजर मुद्दो आनी लोकांक तेंच्यांनी फटयलेले आहा तो म्हणटा तो कोलाचो इशू की आमी कोल काडटले. कोल वाडोवपाक आनी कोल लॉबीक हे दिल्लीकारांक चड हेल्प करपाक जे कोण आहात जाल्यार हे BJPकार आहा. सो तेका लागून BJPक आमी हांगासून मुरगांवच्यान धांवडपाक पयलीं आमी फुडें सरलेले आहा. सो मेन मुद्दो आहा कोलाचो. दुसरो आमचे आमदार सगळ्या सायडीन फेल जाल्लो आहा. सो तुमी खंय वचा आयज एक पॉजिटीव थॉट ऑफ आमच्या आमदाराचे खंयच्या कोणा एक कॉन्स्टिट्युन्सीन कोणूच उलयना. कारण तो आमचो कोलाचो इशू जावं, गार्बेजाचो इशू जावं, उदकाचो इशू जावं आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा ते झिरो. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार तेणी डिस्ट्रक्शन चड केलेलें आहा, गटर बिटर फोडून उडयलेले आहा. फॉर्मुला 4च्या नांवार तेणी गटर बिटर फोडल्या. सो कोणूय कितें डेव्हलपमेंट करता जाल्यार हो खंय फॉर्मुला 4 हे 4 हाडटा म्हणून सांगलें आनी गटर बिटर फोडून उडयल्या. कोलाच्या नांवार ते आमच्या मुरगांवच्या लोकांक आमची हिली एरिया थंय रिटेनिंग वॉल्साची गरज आहा. सो हो 200-300 करोडाचो हे हाडटा, फॉर्मुला 4 हाडटा, पूण रिटेनिंग वॉल बांदपाक जाय, लोकांची घरां वाचोवपाक जाय आमचे, तेजेर कांयच डेव्हलपमेंट ना. हे 400 करोड रोड हायवे हाडटात कोणाक? कोल कंपनीक फायदो करपाक. अरे तुमकां वोटर्सांक कितें केलां? वोटर्सांक जिखोवन हाडला म्हणून तुमी आयज त्या खुर्चेर बसला. त्या वोटर्सांक खातीर कितें तरी करा. डेव्हलपमेंट कोणा खातीर आसपा जाय? पब्लिका खातीर आसपा जाय. सो हे पब्लिका खातीर डेव्हलपमेंट करपाक फेल जालेले आहे गव्हर्मेंट. सो तेका लागून आमी आयज हांव हॅप्पी, आमची टीम हॅप्पी आहा की विजय सर देसाय मुरमुगांवान पांय थेयला. तेंचो हो पांय सारको स्ट्रॉंग, सारको एक जो शिवाचो पंजा कसो पडपाक जाय आनी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी विजय सरा कडेन आमच्या पावपाक जाय, हे आमचो उद्देश आहा.